देव बरो दीस दिवं तुमकां. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन. आमेन. जुआंवाचो 24 वोड 44 to 51. जेजून उत्पंजीक म्हणलें, म्हाका धाडला ते म्हज्या बापान कोणाक म्हजेशी ओडून हाडले शिवाय कोणाच्यानूच म्हजेशी येवंक जायना. आनी म्हजेशी येतोल्या मनशाक हांव निमाण्या दिसा पुनर्जिवन करतलो. ती सगलीं देवान शिकयल्लीं मनशां जातलीं अशें प्रवाद्याच्या बरोवप्यांनी मेळटा. जीं कोण बापाचें आयकतात आनी शिकतात तीं सगलीं म्हजेशी येतात. कोणें बापाक देखला म्हूण न्हय, पूण जो देवा तावन आयला ताणें मात बापाक देखला. हांव तुमकां सोच सांगतां, जो कोण भावार तेवता ताका सासणीक जिवीत मेळटा. हांव जिविताचो उंडो. तुमच्या पुर्वजांनी अरण्यांत माना केल्यो आनी तीं मरून गेलीं. पूण हो आसा स्वर्गार तावन देंवलोलो उंडो. कोणूय तो खायत जाल्यार मरचो ना. हांव स्वर्गार तावन देंवलोलो जिवो उंडो. हो उंडो खाता तो सासणाक जिवो आसतलो आनी संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव उंडो दितलो तो म्हजेंच मांस. सर्वेस्पराचें उतर. सर्वेस्पराचो व्हड उपकार. नियाळ. आयचे शुभ वर्तमानान आमी आतांच आयकलो. तातूंतल्यान आमच्यान जायतें शिकूंक जाता. जेजू लोकां लागीं भासाभास करता. जेजू लोकां लागीं मागता ताची शिकवण मानून घेवंक, पूण लोक आपली जाणवाय वापरता. लोक आपणाक जाय तशें जेजूची शिकवण समजूंक आनी मानून घेवंक सोदतात. आमचें मन आनी काळीज उक्तें दवरुया. जेजूची शिकवण मानून घेवंक. ह्या वळींनी जेजू तांकां 4 वस्तूंचेर भावार्थ दवरूंक आपयता. हांव जिविताचो उंडो. जेजू तांकां हें सरळ सांगता. हातून आनीक प्रश्न ना. हांव जिविताचो उंडो. जेजू तांकां सांगता, आमी उंडो खातात तो कुडीचो भूक मारता, पूण जेजू उंडो दिता तें आत्मीक पोसण. स्वर्गार थावन आयलोलो उंडो. जेजू तांकां तो सर्गींचो आपल्या बापा कडसून आयला. हो उंडो खातीर ती मरची नात. जेजू जिवो उंडो भासायता. हो उंडो गोरवां गोठ्यान जल्मलोलो. ताका खावणेंत दवरलोलो. हो उंडो खाता ताका सासणाचें जिवीत मेळटा. हो उंडो जेजूचें मांस. खुर्सार आपलें बलिदान करून जेजून आपणाकूच आमचे खातीर अर्पून दिलो. ही ताची कूड आमचें जेवण जाता. जिविताचें जेवण. आमेन.